नमस्कार. आयच्या या खासा डिबेटात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले आम्ही फक्त मोपा आणि दाबोळीचेर वाद आयकतात, प्रेस कॉन्फरन्सी आयकतात, पब्लीक मिटिंगा आयकतात, जाहीर सभा आयकतात, पण खंयच अशी एकयदा प्रसंग आयलो ना जंय दोनूय सायडी, मोपा वटेच्यो आणि दाबोळी वटेच्यो, दोनूय सायडी एक माचयेर येवन ह्या विशयाचेर मेकळेपणान भासाभास करतली. हो आमचो प्रयत्न, प्रुडंटाचो प्रयत्न खंय तरी दोनूय बाजूक एका माचयेर हाडपाचो, जातूंतल्यान गोंयकारां मुखार तरी प्रत्येकाचे मुद्दे, प्रत्येकाचे किती इश्यूज आसात ते सगळे वतले आनी तातूंतल्यान खंय तरी एका कन्सेन्ससाचेर आमी पावपाक शकतात काय कितें हाजोय आमी प्रयत्न करतले. म्हज्या उजवी वटेच्यान सामके दाबोळीचे समर्थक आसात, दावे वटेच्यान मोपाचे समर्थक आसात. हांव सुरवात करतां. पयलीं आसात आमचे बरोबर एनालिस्ट आनी अर्थतज्ञाचे अभ्यासक अशे राजन बाब काकोडकर सर, स्वागत तुमचे. दुसरे म्हजे बरोबर आसात ते पेडणेचे नगराध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू सर, स्वागत तुमचे बी. तिसरे म्हजे बरोबर आसात ते फादर एरमित रिवेलो, जांकां तुमी सगळे जाण वळखतात, पत्रकार परिशदांनी पळयतात ते. चवथे आसात म्हजे बरोबर राजन निमेलो, एनसीपीचे, जांणी मोपाच्या विशयाचेर एक स्पश्ट भुमिका घेतल्या. म्हाका दिसता गोंयांत एक पक्ष असो आसा जांचो आमदार ना पण तांची भुमिका तरी स्पश्ट आसा अशें. पांचवे म्हजे बरोबर आसात अभिजीत प्रभुदेसाय, एक सोशल एक्टिविस्ट. आणि सव्वी म्हजे बरोबर आसात जाणी फाटली कितलेशेच दीस सद्याक मोपाची जी गाडी आसा त्या गाडयेक खंय तरी फोर्स दिला, ते देवेंद्र बाब प्रभुदेसाय, स्वागत तुमचें. हांव तुमचे वयल्यान सुरवात करता. एकूण पर्स्पेक्टीव कितें, तुमची भुमिका कितें, 2 मिनटां भितर सांगात. मेन गोष्ट म्हणल्यार जेन्ना आमी डिस्कस करतात ह्या इशूवाचेर, तो एअरपोर्ट असो इशू जावपा येना, मोपा वर्सीस दाबोली असो जावपा येना. तो इशू गोवास एअर ट्रॅफिक नीड्स, म्हळ्यार गोंयांत विमानतळाची किंवा विमानान येवपी लोकांची कितें गरज आहा ह्या हाजेर चड डिपेंड आसपाक जाय. आनी तो नॉर्थ वर्सीस सावथ किंवा पेडणे वर्सीस सालसेत अशें जावपाक जायना. ताज्या खातीर आमी एका पद्धतशीर रित्या म्हणल्यार रॅशनल वेन एप्रोच जावपाक जाय की सद्या कितें गरज आसा एअर ट्रॅफिक निड्साची, आनी ती जी गरज आसा ती भागोवपाक कशे तरेन आमची गोंयची जमीन आनी गोंयचे फंड्स हे कशे मॅनेज करूं जाता आनी तातूंत भितर आमी ऑप्टिमली युटिलायज करूं शकतात हाज्या दृश्टीन आमी फुडें वचपाक. हो जालो पर्स्पेक्टीव. तुमची भुमिका कितें, सद्याक गरज आसा दुसरी विमानतळाची काय ना? पयलीं सगळ्यां पयलीं एनालायज केलें जाल्यार आमकां कळटा की गोंयांत 35 लाख किंवा 3.5 मिलियन पॅसेंजर्स येतात किंवा वतात. 3.5 लाख पॅसेंजर्स आज आसात आनी आमची कॅपॅसिटी एअरपोर्टाची जी आसा ती बी 3.5 मिलियन आसा. पूण आतां एक नवो टर्मिनल आयला जो आनी एक म्हयन्या 2 म्हयने भितर इनागुरेट जातलो. ताजी कॅपॅसिटी 6 मिलियन आसा. म्हणटकीर 6 आनी 3.5 तो मोडलोय समज जाल्यार तो 6 उरूं शकता किंवा ती 9.5 जावं शकता. सो आमची आयची कॅपॅसिटी एक्सपान्शन जातकीर 9.5 मिलियन पॅसेंजर्स जाता. 9.5 मिलियन म्हणटी कितली? 9.5 आतां आमी एक्सपर्टाचो एडवायस घेवया. 2007 साला गोवा गव्हर्मेंटान 2 कन्सल्टंट नेमिले. एक आयकाव म्हळ्यार इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन इन्स्टिट्यूशन आनी दुसरो म्हळ्यार ADPI म्हळ्यार एअरपोर्ट दे पॅरी. आतां ह्या आनी कितें सांगलां, 2035 ह्या वर्सा कितले पॅसेंजर येतले वतले. ADPIन सांगलां 7.3 मिलियन पॅसेंजर्स येतले वतले. आयकाव म्हणटा 9.27. दोन्ही जी प्रोजेक्शन्स आहा, फोरकास्ट जी आहा ती 9.5 मिलियनाच्या कमी आसा. सो स्टॅटिस्टिकली तुमकां दिसता की सद्याक तरी आमकां गरज ना, 2035 पर्यंत ना अशें एक्सपर्ट सांगता. ओके. सो स्टॅटिस्टिक्स आयकली पेडणेचे नगराध्यक्षाचे, कारण तुमकां स्टॅटिस्टिक्स खूब आवडटा, तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स घेऊनच उलयतात म्हणून विचारता की तुमचें म्हणणें कितें. ते म्हणटात की सद्याक तरी तुमच्या पेडणे भितर आनी गोंयाक तरी विमानतळाची गरज ना दुसऱ्या. पयलीं सांगपाचें म्हणजे हांव जितलो विमानाचो प्रवास करता तितलो प्रवास म्हाका दिसना आयच्या ह्या खंयच्याच पॅनलिस्ट करता.
प्रत्येक म्हयन्याक एक फावटी तरी दाबोळीचो विमानतळ हांव वापरता, इदर गोईंग टू दिल्ली ऑर मुंबय ऑर एल्सवेअर. आनी जो परिस्थिती आयज दाबोळी विमानतळाचेर दिश्टीक पडटा, सकाळी तुमी चला, दनपारां जाल्यार पळोवंकच नाका, आनी रातचे जर वचशात जाल्यार इट इज नायटमेअर. तर अशा परिस्थितीन दाबोळी कितेंय जरी तुमी सांगल्यात, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल जितपर्यंत नेवल डिस्ट्रिब्युशनाचेर आसा, सिव्हिलियन एअर ट्रॅफिक कंट्रोल अजिबात थंयसर उपलब्धच ना. सिव्हिलियन एअर ट्रॅफिक कंट्रोल जितपर्यंत उपलब्ध ना, प्रायोरिटी इज ऑलवेज ऑन द नेवल एव्हिएशन अँड नेवर ऑन द सिव्हिल एव्हिएशन साईड. त्या कारणाक लागून यू हॅव टू थिंक ऑफ मोपा. देर इज नो ऑप्शन. देर इज नो ऑप्शन. फादर, हय, जशें राजेंद्र बाबान सांगलें न्हू, तशें एक्सपेन्शन करूंक जागा आसा, टर्मिनल वाडयतात. आतां सद्याक कॅपेसिटी फूल जाल्या, दॅट इज आय फुली एग्री विथ दॅट. पूण जेन्ना न्यू टर्मिनल आयलो, जो आतां आनी थोड्याच म्हयन्यांनी ताचो Inaugurate जातलो, तर मागीर हो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. हो प्रॉब्लेम तसो उरपाचो ना. आनी जमीन तर फुडाराक जाय जाल्यार नेवी लागीं मागूंक जाता आनी वाडोवंक जाता. तुमकां दिसता नेवी जमीन मागतकीर जमीन दितली? कित्याक दिवची ना? कित्याक जेन्ना आमचो फाटींच डिफेन्स मिनिस्टर गोंया आयलो, ए.के. एंथनी, ताणें सांगलें वॉट एवर नीड्स वी कॅन सॉल्व देम एमिकेबली. तर अशें तर इतली ओपननेस आसा, आनी नेवीन आदी दिलां, हो टर्मिनल नवो वाडयला, तो ताणें दिलां देखून वाडयला. म्हणटच वाय नॉट? हॅज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा मेड एनी अप्रोच? आय डोंट थिंक सो. तुम्ही कितें म्हणटात? पॉलिटिशियन्साक नाका? एप्रोच करना म्हणटच कंक्लुजन तुमी काडपाचें. राजन बाब, तुमच्या सारक्या राजकारण्याकच नाका आणि तुम्ही गरज नसतना फोर्स लावून तुगेलो मोपा जाय म्हणत सुटल्यात. See, MOPA is finally an evolution of development. And evolution of development cannot be stopped by any power on this earth. Rajendra Baba explained two expert opinions, ICAO and okay? Expert opinion is never a conclusive evidence to hang anybody. And therefore it cannot be an opinion to shoot down a project. The question now comes is, as father said, Navy, where should we approach? My question is, God forbid, if tomorrow there is a war, where will the civil aircrafts land? It will be totally taken over by the Navy. Then what do you do? We have to make provisions. Don't you think you are giving an extreme example? No, I am not giving an extreme. It's because it is a base conducted by the Navy. The way the Cold Wars are going on, a battle can start any time. Even if there is a presumption of a battle, that the civil aircraft may be stopped from landing there. Even if the presumption of a battle, of a war, because everybody will have to take precautions. Father म्हणतात की Navy is open. We can ask for more land tomorrow if we need more. Father said, the defense minister said that we can settle it amicably. Amicably doesn't mean to say that he will tell Navy to go. He may tell us to go. Amicable is on both sides, give and take. It is not you go, I take it. That is not amicable. So what could be an amicable solution in such a situation? You don't have any hopes from Navy? No. अभिजित, जशें राजेंद्र बाबान म्हणलां, आनी तुमकां एक सांगू पडटा की हांव 10 वर्सां दुबय गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनान काम केलां. तांची न्यू एअरपोर्ट बांदला आनी जगभर जगातले टॉप एअरपोर्ट कन्सल्टंट्स आमचे बरोबर काम करताले. एअरपोर्ट प्लॅनिंगात जायते कंट्रीजांत, फ्रँकफर्ट, हिथ्रो, मिलानो, जगभर तांगे प्लॅनिंग डिपार्टमेंट्सा कडेन आमी उलयल्यात. आनी आमची एअरपोर्ट प्लॅनिंगात ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट जेन्ना तुमी करतात ताजेर जायतो विचार करतात बिफोर बिल्डिंग अ ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट. जनरली ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट हातान घेवचे पयलीं, ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट म्हळ्यार मोपा भशेन जे जाग्यार आतां एअरपोर्ट ना
थंय तुम्ही नवीन एअरपोर्ट बांदतात जाल्यार ताका ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट म्हणटात. बरोबर. हो ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट हातान घेवचे पयलीं खंयचोय राष्ट्र, खंयचोय कंट्री, खंयचेय गव्हर्मेंट 1000 खेपे विचार करतात. तो प्रोजेक्ट एवोल्युशन ऑफ डेव्हलपमेंट म्हूण जायना. न्यू एअरपोर्ट बांदपाचे पयलीं खुबशें चिंतपा पडटा. कित्याक इट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. इट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ लँड. इट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी. And it is a huge investment in terms of infrastructure for economic development. And infrastructure for economic development, if it is of this nature and of this size, is not planned, ताजी प्लॅनिंग सारकी केली ना, जाल्यार ताजो परिणाम इतलो नेगेटिव्ह जावपाक शकता. कित्याक इकॉनॉमिक ग्रोथ सदां स्पायरलिंग जाता. जितले तुगे प्रॉफिटेबिलिटी आसा तितली प्रायसीस देंवतात. स्पेशली एअरपोर्ट्स. एअरपोर्ट्स आर एक्स्ट्रीमली डिफरंट. एअरपोर्टा भशेन दुसरी प्रोसेस इंडस्ट्री ना. कित्याक एअरपोर्ट ही एक प्रोसेस इंडस्ट्री. पॅसेंजर्स प्रोसेस करता, कार्गो प्रोसेस करता. ओके, सो एअरपोर्टा जितले हाजी कितें आसा, ताका एअरपोर्टाक एक स्पॉन्ज इफेक्ट आसता. म्हळ्यार एक एअरपोर्ट सक्सेसफूल आसल्यार माऱ्या खंयचेय एअरपोर्ट सक्सेसफूल जावपाक शकनात. रिजन इज व्हेरी सिंपल. प्रायस कमी जाता, चड लोक येता, प्रायस कमी जाता, आनी हीच दाबोलीची गजाल. गोंयचेर जी इकॉनॉमीक आतां ग्रोथ आसा, it is all because of Daboli airport. It is one of the main engines of Goa's economic growth. तुमकां दिसता दुसऱ्या एअरपोर्टाची गरज ना? ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट विचार करचे पयलीं आमी शिकिल्ले नंबर 1 प्लॅनर्सा कडल्यान स्पेक्युलेशन ऑफ लँड आसा काय. लँड स्पेक्युलेशन आसल्यार फाटीं सरपाचें. डायरेक्ट रुलराक गव्हर्मेंटाक सांगपाचें दिस इज नॉट ऑन. नंबर 1. नंबर 2, एअरलायन कोणी आपल्याली हब करपाक तयार आसा काय. हब म्हणल्यार कितें. एअरलायन्स जशी तुमचे आतां हांगा आमचे किंगफिशर आसा, नाल्यार आतां इंडियन एअरलायन्स वा जेट एअरवेज वॉट एवर, तांची विमानां ते एकूच एअरपोर्टाचेर हाडून पार्क करतात, परत व्हरतात. दॅट इज देअर हब. थंयच ट्रान्सफर जातात, थंय जाय तें जाता. सो तो हब तुजो डेव्हलप जाता. आतां आमचे लागीं बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे सगळे कडेन हब्स आसात. सगळी एअरलायन्सान हब्स आपल्याल्यो एस्टॅब्लिश केल्लीं आसात. मोपा नाल्यार दाबोलीत कोणी हब तयार इंटरेस्टेड आसपाना. हब ना जाल्यार ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट खंयच जगात तयार करनात विदाउट अ हब. सो द फर्स्ट प्री कंडिशनूच ना. आनी मागीर मुखार फिजिबल आनी जायतें आसा, पूण हे प्री कंडिशन. जर मागीर मुखार कशें जातलें. इतली सगळी एनालिसीस, स्टॅटिस्टिक्स एनालिसीस सगळें आयकलें. आतां देवेंद्र बाब सांगात, तुमकां पेडणेकाराक जाय कित्याक? फक्त तुमी पेडण्याचो डेव्हलपमेंटाचो विचार करून एअरपोर्ट मागतात आनी गोंयचो विचार करनात, देशाचो विचार करनात काय? तुमकां खरेंच दिसता की हांगा आयल्यार देशाचें आनी गोंयचें कितें तरी बरें जातलें अशें, काय फक्त पेडण्याचो विचार हो? निश्चितच आता अभिजित बाबान सांगले, आय फुल्ली एग्री विथ हिम ऑन अ पॉइंट दॅट दाबोली हॅज ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू गोवा. हे निश्चितच आसा. दाबोलीक लागून इतकी प्रॉस्पेरिटी वाडल्या. आनी जस्ट इमॅजिन दाबोळी जर इतली दिवपाक शकता आमकां, आनी मोपा सारकेलो विच वील ओपन द गेट्स फॉर एंटायर वेस्टर्न इंडिया. एंटायर टुरिझम इंडस्ट्री वील फ्लो टू वेस्टर्न. आणि तो जर येद्या प्रमाणात जो आता चितल्या त्या प्रमाणात जर तो जायत जाल्यार यू जस्ट इमॅजिन वॉट टायप ऑफ प्रॉस्पेरिटी इट वील बी. हांव पेडणेकार म्हणून पेडणेकारांचो विचार करता, त्याच बरोबर गोंयकार एट अ लार्जर स्केल. म्हजें आयुश्य दक्षिण गोंयान खूब गेलां. सो हांव त्या विचारांतल्यान करता की एंटायर गोवा वील बेनिफीट. अशें हांव लिमीट करना. दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय हो आमचो केन्नाच विशय नाशिल्लो. आतां पेडणेकारान केन्नाच कोणा कडेन मागलें ना. कमिटी जी अपॉयंट जाल्ली तांच्यांनी थारायलें की मोपा इज अ आयडियल प्लेस. तातूंतल्यान तो सिलेक्ट जालो. आतां सिलेक्ट जाले आनी तातूंतल्यान जी प्रॉस्पेरिटी येतली ती आमी वगडावप शक्य ना. ह्या उद्देशान आमी मोपा खातीर हें करता. इफ इट वॉज एनीवेर एल्स, आतां बेतोलाचे पयलीं सिलेक्शनाचो हें आशिल्लो, ताचे बद्दल चर्चा चलताली. वी नेवर अपोज बेतोल किंवा आनी एनीवेर एल्स. आनी एक बरो नॅशनल प्रोजेक्ट जर येता इंटरनॅशनल एअरपोर्टा सारकेलो, वेर देर इज विल मिनिमम पोल्युशन अँड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज, एक इकॉनॉमिक स्टेबिलिटी तयार जातली गोंया भितर, असो जर प्रकल्प येता जाल्यार वी शूड वेलकम इट. आतां गव्हर्मेंट कॅनॉट प्रोवायड जॉब्स टू अनएम्प्लॉयड हँड्स. आनी स्पेशली आमच्या एरिया भितर जर अशें अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आसा, कितें केन्नाच खंयच्याय राजकीय पक्षान ताचेर जास्त लक्ष दिलें ना.